दिसाची भेट भेटूंक या बेगेदार गीत म्हणून ताका येवकार दिवया Calvary भेटून बोरवीस करता एक मनान मिसान वाटो घेवया दिसाची भेट भेटूंक या बेगेदार गीत म्हणून ताका येवकार दिवया Calvary भेटून बोरवीस करता एक मनान मिसान वाटो घेवया Calvary भेट नव्यान दोसुरता क्रिस्ताच्या वर्णान उगडास करुया पूर्ण सोरो हे भेटीन बदलता क्रिस्ता मेंढराचे मासरो घेवया Aychemisanत संपलेल्या मारिया क्रिस्तिना द कोस्ता फेर्नांडीस एका देवाच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत aychemisanत मागुया आयज वाडदीस समोर उमतात तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया फासीक फेर्नांडीस विक्टोरिया बोतेलो आनी जॉय फेर्नांडीस बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं तुमची सवे आसूं ही पवित्र मिसाची भेटेंत फावो ती परिवांड घेवचे खातीर आमची पातकां उठकून घेवया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत जिवंत सदांच सांतवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पळोवं Amen. सोम्या काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर Krista kakut kur Krista kakut kur Somya kakut kur kakut kur Somya kakut kur kakut kur प्रार्थुया सर जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भगवंत बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच खरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगान वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव तुजे सभे
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससन्याच्या ससनंक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोमादाच्या राजकारभारानो सोर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां सोर्वेस्पराचे उतराक कान दी. तुमचे इतले येवन म्हाका कित्याक उपकारीत? अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवांचे सोर्बेची म्हाका वाज आयली. पाटकुल्याचे आनी बोकड्याचे रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगला? मोड नासलोलीं दानां आनीक म्हजेशी आडूं नाकात. ताचो दवर म्हाका बेमान करता. आमास सोणवार पोरजेचो सोबा तुमचे पोरबो आनी दोबाजीक उस्तोव म्हज्यान सोसूंक जायनात. तुमच्या आमासांक आनी जात्राक हांव काळजांतान विटलां. ती म्हजेर एक भार कसो पडल्यात. हो भार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. दुयात आनी नितोल जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट कोत्तल्यात ते सोडून दियात आनी वायट करी नाकात. बरें करून शिकात, नीत राखात, कोश्टवतल्यांक आदार दियात, अनाथांक तां नितिवोन जायात, विधवाचे होक सांबाळून रावरात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सोर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक सोर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे होमूय सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सोर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो यातना उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दितात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सोर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कोतुवां आनी हांव उगो रावचो? तुजी सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजे फिर्याद मांडटात. तुजेर गुन्यांव तुजे मुखार घालतात. जो कोण दिनवासनेचे येवन भेटयतात तो म्हाका मान भोवमान दितात. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सोर्वेस्पराची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. सोर्गीचे राज खरेंच ताचे. Soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora, soy sorbesvora. Sorbespor तुमचे सोवे आसो. Tuमचे सोवे आसूं. Mateva por moren Jesu Christace शुभ fortoma. Oi matuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव प्रितुमीचेर सवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां.
कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर हाड, धुवेक तिच्या आवयचेर हाड, सुनेक तिचे सासूचेर हाड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच गोरचो लोक. म्हजेवून आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवून आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेऱ्या नोगरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यो कांय वळी आमी वाचल्यात. कोटीन वळी त्यो समजोपाक भोव अवघड. आमकां घोडेक दिसतलें जेजू कितें सांगता काय, आपूण संवसारांत शांती न्हय पूण दुस्पोट घालूंक आयला. पुताक ताच्या बापायच्या आड करूंक आयला, धुवेक तिच्या आवयच्या आड, सुनेक ताचे सासूच्या आड अशें करूंक जेजू आयलोलो काय? एक व्हडलो प्रश्न तुका आनी म्हाका. बाबा भयणीनो, हें समजूंक थोडो भोव बॅकग्रावंड आमकां आसूंक भोव गरजेचें. पळय, जेजू आपल्या शिसांक एक आपोवणें दिवन ते शार्ती पावूंक तयार करतालो. कोटीन आपोवणें तें, सोंपें न्हय. जेजू संवसारान देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना समाज ताका मानून घेना तो खरो, ताची फामिलूय ताका मानून घेना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी हेच ही चॅलेंज ताच्या शिसांकूय मेळटली म्हणून आयज जेजू ह्यो वळी आपल्या शिसांक सांगता. ह्यो अवघडायो तांच्या जिवितांत येतल्यो म्हूण जेजू तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. बाबा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं हांव एके फिरगोशेन म्हजो मुणयारीक वावर करता तेन्ना एक आवय म्हजेशी येवन अशें म्हणूंक लागली, ब्रादर जाणा, तुजेच पिरायेचो म्हजो एकलोच मालगडो पूत आसा. दोगांय, हांव आनी म्हजो गोरकार, जायते जोडून आमी दवरलां. कोणा पासत? एकल्याच पुता पासत. जायती गिरेस्तकाय आमच्या लागीं आसा. आमच्या पुताक आमी केन्नाच ना म्हणूंक ना. कितें मागता तें ताका आमी दिलां. जाणाय ब्रादर, इतलेंय करून आयज आपल्याक दिसता म्हजो पूत बरे वाटेर चलोना. केन्नाच घरांत वेळ आमच्या बराबर सारिना. सदांच आपल्या फ्रेंडा बराबर भायर. विचारल्यार बेजार जाता, तुका कित्याक पडलां अशें म्हणटा. सुरवातेकूच हांवें ताका शिटकावंक जाय आसलो. केन्ना केन्ना ना घोडेक म्हणूंक जाय आसलें. म्हणूंक ना ब्रादर, आयज म्हजो पूत
हाता भायर गेलो सो दिसता वायट जिवीत तो जियेता भावा भयणीनो तुज्या आनी म्हाज्या फॅमिलीन घोडेक जायते पावटी अशें घडटा आमच्या दोळ्या मुखार वायट घडटा आसतना आमी करेक्ट करूंक फाटीं रावता आनी कित्याक काय ना ताका वायट दिसतलें तो घोडेक फाल्यां म्हाजो दुस्मान जातलो म्हज्या लागीं उलोवचो ना अशें घोडेक तुजें आनी म्हजें चिंतप जालां फावो त्या वेळार करेक्ट करिना तेन्ना आमी जाणा परिणाम कितें जाता पळय तो भावा भयणीनो एक आवय बापूय वडील कशी केन्ना केन्ना ना म्हणूंक गरजेचें ना म्हणूंक आमी शिकूंक जाय चॅलेंज ती तुका आनी म्हाका एक खुरिस्त पूण ताका लागून कडेक फाल्यां कोणाच्या दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण येवंक शकता दुसरे सुवातेर भावा भयणीनो सदांच आमच्या जिवितान जेजूक तुवें आनी हांवें पयलो आनी वयलो आमच्या जिवितान जागो दिवपाक जाय क्रिस्तांव आमी म्हणटा वी आर क्रिस्टियन्स क्रिस्तांव हें अक्षर तर आमी डिवायड करीत जाल्यार क्रिस्त आनी हांव दोन बाजू करीत जाल्यार क्रिस्ताक आमच्या जिवितांतलो कुशीक काडलो जाल्यार उरता तें हांव क्रिस्ताक तर म्हज्या जिवितांतलो हांवें भायर काडीत जाल्यार हांव हांवपणान जियेता क्रिस्त म्हजे बरोबर ना इंग्लीश भाशेन बरें समजोवपाक जाता क्रिस्टियन क्रायस्ट CHRIST सायडीक काडीत जाल्यार IAN उरता विदाउट क्रायस्ट I am nothing बाबा भयणीनो क्रिस्त जेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या सांगाता आमी दवरिना तेन्ना आमच्या जिवितांत एक वॅक्यूम कसो जाता आनी हो वॅक्यूम मागीर आमी बोत्ता दुडवांनी बोत्ता पोदव्यांनी बोत्ता वस्तूंनी बोत्ता ह्यो सगल्यो वस्तू बऱ्यो पूण जेन्ना ह्यो वस्तू आमी जेन्ना जेजूचो जागो उंचा मोलाचो जागो ह्यो वस्तूंक आमी दिता तेन्ना हें सारकें न्हू भावा भयणीनो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत घोडेक जायते पावटी अशें जाता तूं आनी हांव घोडेक जायते पावटी हांवपणान जियेतात असल्या समयार तुजें आनी म्हजें धोरण कसलें जालां काय तुजी आनी म्हजी वागणूक कसली जाल्या काय दुसऱ्यांक बरो रस्तो दाखयतलो क्रिस्तांव हांव जालां काय आयज जण एकलो आमी आमकांच प्रश्न करुया भेटोवनेक आमी गायन गावया सीदा भावा भयणी बापाक भेटोवंक पान 32 C10 पेज 32 भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुपे नाका आपल्या कारचा सोबे मोपू जेजू तुझे गाडीच म्हाका आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा कशी कुरिसले तू मोगान वेगोन जिवी सोडू जेजू तुझे गाडीच म्हाका जेजू म्हाका ओशीन दिता सगळेच मोचे बाबा कोता जेजू म्हाका ओशीन दिता सगळेच मोचे बाबा कोता
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सोरपोत विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात फारी मोहिमेन आमच्या आनी आखी पोलीस सोबीच्या दावाक सर्वीस पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कवळ्या बापा भाग्योन बोनोवेंतुराचे पोर बी दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रोत्सन जावन मानून घे. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची मोहिमा पोर जोडूं आनी आमच्या आत्कांचें भोगसणें आमकां मेळूं. बऱ्या कोन्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवांक मान आनी वाखाणणी दिवं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा सर काळी आनी सरताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पोरबेंतूर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता आनी ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरणान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांच्या आनी भक्तांच्या संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत आत्मचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात.
बाबार्थाचो गुटपूर गोठूया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बळा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोरवंडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळींची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आर्स बिस्मा, सिमियांव आमच्या आउशिलेर बिस्मा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या संघाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सयस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. संगीच्या सुखाक आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमशान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली भाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या सस्त्यान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी दोन तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सस्तेच्या सस्नांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. आमची पातकां काडून आमकां शांती दितलो जेजू सरमुंडार हे वेळार आमचे काळजांत येता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजु가 आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52 एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुचकून आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळी जेजू मोसोक आमी जाले एकूच विवो सगळ्यांक आमकां जेजू हाडटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रीती मोगान काळजा जोडटा एका जोड्यान आमकां वांटो तोरी कुचकून आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळी जेजू मोसो आमी जाले प्रितीच्या बाबळीनो फाल्यां जुलायची 16 चोत्रायदोची फाल्यां कार्मेल दोंगरावेले दिसती पडलेले सायबणीक आमी मान दिता आ लेडी ऑफ माउंट कार्मल ह्या पासत आमचे गोचेन सदांचे परीन 2 मिसां 6:30 आनी 7:30 दोनूय मिसांचेर आमी बेतिनाचेर आशिर्वाद घालची रीत कोत्तले हांव आनी मागीर ही आशिर्वाद आयलोनी बेतिना आमी तुमकां दितले हांव विनंती कोत्ता हांव ती न्हय फकत घरां व्हरची आनी घरा दवरची तुमच्या गोळ्यांक सगल्यांनी बेतिनां घालची सायबीण मायन सांगलां जीं कोण बेतिनां घालतात तांकां हांव राखतलीं तुमचे लागीं ना फाल्यां घेवचें आनी गोळ्याक घालचें प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेवच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या भगवंत बोनावेंतुरान धरलेलो आनी उत्सारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उत्सारूंक आनी ताचे शिकोवणी आनी देखी पोरमणे जेवन ह्या भावार्थाक बऱ्या कोन्यांनी गोवाय दिवंक आमकां धाराळ कुरपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी चड पददार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया ख्रिस्त मोचे बोगले R24 पान 187 R24 पेज 187 ख्रिस्त मोचे बोगले दोनूय बाजूनी ख्रिस्त मोच्या दाव्या उजव्या पावलांनी ख्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या सुवातांनी ख्रिस्त मोचे भोवती चारूय वाटांनी ख्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या सुवातांनी ख्रिस्त मोचे भोवती चारूय वाटांनी ख्रिस्तासू आमच्या सगळ्या काळजांनी ख्रिस्तासू आमच्या व्हड व्हड मोगांनी क्रिस्तू लोक आमच्या दोनूय कानांनी क्रिस्ती आमच्या